साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान हांव ऐश्वर्या केरकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंयांत तशेंच गोंया भायर आनी पुराय देशांत आयच्या दिसा खंयच्यो घडणुको घडल्यो त्यो आमच्या न्यूज एंकर तशेंच सब एडिटर्सां कडल्यान जाणून घेवया. सो पयलीं वचूया आमच्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांच्या कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. श्रेया धारगळकरान देवी लयराईचेर एक वादग्रस्त विधान केल्लें तें तुमकां खबरच आसतलें. ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान म्हापशा तशेंच दिवचले लोक चाळविल्ले लयराईचे जे धोंडगण आसले आनी हेर बाकीचे जे भक्त आसले तांच्यांनी दोनूय कडेन म्हापशा तशेंच दिवचले पुलिशेंत वचून कंप्लेंट केल्ली. केप्यां शांतादुर्गा कुंकळकर्णीचेर तेणी स्टेटमेंट केल्लें. त्या प्रकरणात तिका जामीन मंजूर जाल्लो. ते उपरांत रोखडोच दिवचल पुलिशेन तिका लयराई प्रकरणात अटक केली आनी अटक करून दिवचले हाडटा अशी वावडी जेन्ना दिवचले पातळ्ळी तेन्ना दिवचलकारांनी आनी लागसारचे जे लोक आहात तांच्यांनी दिवचल पुलीस स्टेशन गांठलें आनी तिका आत्ताच्या आत्ता दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडून माफी मागपाक लावची अशी मागणी केली आनी तांच्यांनी थंयचो रस्तो आडोवन धरलो. उपरांत राती 12 मेरेन बोवाळ जालो आनी ताचे उपरांत पुलीस आनी मयेचो आमदार थंय पाविल्लो. तांच्यांनी लोकांची समजूत काडली. ते उपरांत लोक शांत जालो. तिका सद्याक ज्युडिशियल कस्टडीन धाडिल्ली आसा. जामीन अर्जा खातीर तिणें जामीन केल्लो खरो, पूण पुलिसांच्या हस्तक्षेप याचिकेक लागून ताचो जामीन सद्याक तरी आडोवन दवरला. फाल्यां तिच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जातली. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी लोटलेच्यान येता. नव्या बोरी पुलाक लोटलेच्या लोकांनी खर विरोध केला. हो विरोध कित्याक तर जो नवो बोरी पूल आसा तो खंय तांच्या खाजनांतल्यान वतलो आनी खाजन शेतां वांटोवपाक तांच्यांनी हो विरोध केल्लो आसा. पयलींच त्या लोकांची जी शेतां आसात ती रस्त्याक लागून गेल्ली आसात अशें थंयचे लोक सांगतात. पयलींच आमी सॅक्रिफायस केल्ले आसा पूण आतां सॅक्रिफायस करचें ना. कित्याक तर ते शेतांचेर तांचें पोट चलता खंय. सो सरकारान पर्यायी विचार करचो अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केल्ली आसा. सरकार जर आमची मागणी आयकून घेयना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी थंयच्या लोकांनी केल्ली आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान. सुशांत सरान आमकां दोन म्हत्वाच्यो अश्यो अपडेट सांगलेले आसा. सो आयज दिवचलच्या नार्वे वाठारांत लायटीच्या खांब्यार दुरुस्ती करतना शॉक लागून एका लायनमॅन जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला. आतां फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर समिधा कुंकळकर हाच्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो अपडेट्स. काल मोपा विमानतळाचेर सांजे 20 पडिल्ल्यान रनवे कुशीकच्या लायटींचे बरेंच लुकसाण जालें आनी ह्या वेळार मोपा विमानतळ प्राधिकरणान रनवे बंद दवरून लायटीच्या दुरुस्तीचें काम जें आसा तें हातांत घेतिल्लें आनी हाका लागून मोपा विमानतळाचेर लँड जावपी 6 विमानां जीं आसात ती लागसारच्या विमानतळाचेर वळयल्लीं. आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हणजे हर घर जल येवजण जी आसा ती घराघरांत पावपी गोंय हें पयलें राज्य जावन आसा आनी ह्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे आसात तांणी सावंत सरकाराची तोखणाय लेगीत केल्ली. पुणून कांय कडेन हें अपयशी थारिल्लें आसा. तर गांवडोंगरी वाठार जो आसा काणकोणांत थंय एकटो जो जाणटेलो दादलो आसा तो 2 किलोमिटराच्या अंतराचेर चलत वता आनी तो लागसारच्या झरीचें जें आसा तें उदक आपल्या खांदार मारून घेवन येता. तर ताका कितलो त्रास जाता आसतलो हे विशीं मातूय विचार ना काय कितें. तर सबका साथ सबका विकास हो जो नारो भाजप सरकार दिता ताका ह्या जाणटेल्याची किंवा ह्या थळाव्या लोकांची साथ दिवची दिसना काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. तर दोन्ही बातम्यो सविस्तर 7च्या बुलेटिनांक पळयात. समिधान आमकां म्हत्वाच्यो अपडेट सांगल्यात. फुडें वचूया सब एडिटर उत्तेजा गावस हाच्या कडेन. तुमकां श्रेया धारगळकराचें प्रकरण खबर आसा. तेणी शिरगांवच्या लयराई देवीचे जात्रे विशयी आक्षेपार्ह विधान केल्लें आनी ह्या विधानाचो आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी निशेध केला आनी तांणी सांगलां की त्या धार्मीक भावना जे दुखयतल्यांचेर कडक कारवाय कायद्या प्रमाण कडक कारवाय जातली आनी ह्या फुडें जे खंडणीखोर NGO आसा वैयक्तीक NGO त्यांची वसुली बंद करतले अशी म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिला. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार
सत्तरीतल्या नगरगाव वाठारांतल्या बेकायदेशीर चलपी खणीच्या 2 खणी चिऱ्या खणींचेर खण खात्यान कडक कारवाय केल्या आणि ह्या प्रकरणात जे नगरगाव पंचायतीचे उपसरपंच आणि सावर्डे पंचायतीचे आदले सरपंच ह्यांच्या दोगांचेर गुन्यांव नोंद केला आणि ट्रका सहित 10 लाखांची जी माल आसा तो जप्त केला. ह्यो दोनूय बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. आणि एक म्हत्वाची अपडेट्स म्हणल्यार पार्शेच्या नायगिणो वाडा वाठारांत तरणाट्याचेर जीवघेणो हल्लो करपी दुबाविताक अटक केल्या. ही सोमारा जाल्ली घडणूक पुलीस फुडलो तपास करीत आसा. फुडें वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना हंजुणकर हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. मिरामार आशिल्लो फूटब्रीज सद्या धोकादायक स्थितींत आसा. ताचे देगेक शारदा मंदिर हायस्कूल आसा. हो ब्रीज 2012 सालांत शारदा मंदिर हायस्कुलाच्या भुरग्यांक तशेंच पालकांक बरे तरेन सुविधा मेळची म्हूण बांदिल्लो. मात पालक आनी भुरगीं ताचो योग्य म्हणजे वापर करिना, कारण तो हायटेड आसा आनी भुरग्यांक जड बॅग्स घेवन तो क्रॉस करपाक आनी पालकांक लाँग कट बीन अशें पडटा म्हणून तो ब्रीज सद्या यूज जायना आणि त्या ब्रिजाचेर सद्या एक करून लॅम्पूय पडपाक लागिल्ल्यान तो सद्या धोकादायक स्थितीन आसा. म्हणून स्कुलान CCP हाचे बद्दल पत्र बरयलां की तो डिसमेंटल करचो. पूण CCP सद्या GECची वाट पळयता. जो पर्यंत GEC कडल्यान रिपोर्ट म्हणजे डिसमेंटल करपाक तो स्टेबिलिटी रिपोर्ट मेळना तो पर्यंत आमी डिसमेंटल करूं शकना अशें CCPच्या कमिशनर क्लॅन मदेराचें म्हणणें आसा. ही बातमी थोडक्यान आतां तुमकां सांगली. सविस्तर पळोवपाक 7चे गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें. संजनान आमकां म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार सद्या गोंयांत अपघाताचें प्रमाण वाडतच आसा. बोरये हांगासर आयज अपघात जाल्ल्यान एकल्याक सतीश गावडे ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. तशेंच वेर्णा आनी माशेलान अपघातांत 2 जाण जखमी जाल्यात. तशें ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां आयज गोमंतक टुडे ह्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. तशेंच म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक TV.